नमस्कार, कारवार न्यूजचा तुमगेले स्वागत करता. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात गेल्या आठवड्याच्यान सतत पाऊस पडतेत असा तेजेन जिल्ह्याच्या खूप कडेन उदक बन जनजीवन अस्तव्यस्त झाले. कारवार, कुमटा, होन्नावर, अंकोला भागात पावसाचे उदाबन लोकांना आपले घर सोडची परिस्थिती येयली. खूप कडेन उदा भरिल्ले प्रदेशातल्या घराचे लोकांक घरातल्यान सुरक्षित जाग्याचेर व्हयले. बोट मार्फत उदक भरील प्रदेशात वचून लोकांक सांत्वन केंद्रात सुरक्षित पावयचे काम केले जिल्हा प्रशासनान. SDRF पंगडान हुंवार येयल्या प्रदेशात भेट दिवन लोकांले रक्षण करचे कार्य केले. जिल्ह्यात पावसाचो अवतार खूप झाला. तेजेन गेल्या 3 दिसाच्यान हांगा शाळा कॉलेजाक सुटी घोषित केला. पावस सतत पडत आशिल्ल्यान 9 तारखेक सुद्दां म्हटल्यार शेनवाराक शाळा आनी कॉलेजाक रजा घोषित केला. जिल्ह्याच्या खूप कडेन सांत्वन केंद्र कन लोकांक सुरक्षित जाग्याचेर व्हरचे कार्य जिल्हा प्रशासन करतेत आसा. Coach लागला उद्या चाचू उद्या कोच लागला. पूरा रोड क्लोज. बेकायदेशीर लाकूड व्हरतेत आशिल्ले तेन्ना धाड गायले वन विभागाच्या अधिकारीन एक लॉरी जप्त केली आणि एक व्यक्तीक ताब्यात घेयले. मेळिल्ल्या नक्की बातम्याच्या आधाराचेर शिरवाड लागीं धाड गायले वन विभागाच्या अधिकारीन देवळमकी ग्रामाचो मेहबूब उमर शेख हेका ताब्यात घेयले. सागवानी किंदळ आणि जंगली लाकूड आशिल्ले लॉरी जप्त केली. हेची किंमत सुमार 2 लाख रुपये असो अंदाज केला. मल्लापूरच्यान कारवार हे लाकूड हाडतीत आशिल्ले तेन्ना ही धाड घायली आणि हेतूंत एक वन विभागाचो अधिकारी बी शामील आशिल्ले बद्दल कळण येयला. ಸರ್ ಏನ್ ಮರ ಇದು? ಹೌದ್ರಿ. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. कारवार तालुक्याच्या गोटेगाळी हांगा सुमार 7 फूट लांब किंग कोब्रा सुरक्षित धन रानात सोडलो. गोटेगाळी जनता कॉलनी हांगा सुजाता वासू पेडणेकर हेमगेल भागात येयलो किंग कोब्रा. हेक पळोवन घेवन तांच्या लोकांन वन विभागाच्या अधिकारीक माहिती दिले. जाग्यार येयले वन विभागाच्या कर्मचारीन सुमार 3 तास लागून घेवन किंग कोब्रा सुरक्षित धरलो आणि व्हरून घेवन रानात सोडले. पाइप में तಗೊಂಡು ಬರಲ್ಲ ಸೋದಿಲ್ಲ पाइप में ತಗೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ बर गो सकल तोंड आसा आनी पाडे पडे येता कसली खबर आसा काय कशी धरला पळय कामे आनी वच्चा कित्याक हेका आता धरला ती अम्मा बघरे बघरे कितल्या कटाची आसा बघरे पावसाळा सुरू जाऊन 1 महिना झालो आणि आता उत्तर कन्नड जिल्ह्याची डॅमा भरली.
शुक्रवारा कद्रा डॅमाच्या 4 गेट ओपन करून 7063 क्युसेक उदक भायर सोडले. शुक्रवार दनपारा 3:30 वाजता 4 गेट ओपन केल्ले कद्रा डॅमाच्यान 7063 क्युसेक उदक काळी न्हंयत सोडले. पावस पडत आशिल्ल्यान कद्रा डॅमाच्यान उदक सोडची शक्यता आशिल्ले बद्दल आनी काळी न्हंयच्या किनारेच्या लोकांक सतर्क रावूंक जिल्हा प्रशासनान पयलीं सुचोवन दिल्ली. डॅमाचे हायेस्ट लेवल पावले नंतर उदक एकच पटी सोडल्यार काळी न्हंयच्या किनारेच्या गावांत हुंवार येता आनी सार्वजनिकांक त्रास काडचे पडटा. गेल्ले 2 वर्सांक अशें एकच पटी उदक सोडून घेवन खूब इतलें लुकसाण जाल्लें. आतां सार्वजनिकांक कितो त्रास जावं जायना तेजे खातीर डॅमाचे हायेस्ट लेवल पावचे पयलेत कद्राचे डॅमाच्यान 4 गेट ओपन करून उदक भायर सोडले. चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूलाचो खूब लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूब रिझल्ट बरे मेळटे आसा तेचे खातीर आमी लॉन्च करते आसात हाय BP आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर BP अँड हार्ट केअर ज्यूस. तशेंच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाना असल्या लोकां खातीर आमी लॉन्च करते आसात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस. त्याच्या नंतर आमी लॉन्च करते आसात व्हीट ग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, लोक डॉक्टर रक्त लाय म्हणटा अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा. त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आमी लॉन्च करते आसात. नोनी ज्यूस जे आमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हूण कळना असल्या लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूब उपयोगी आसा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागीं, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार. कारवार जोयडा मार्गाच्या 80 घाटाचेर सांजेचेर 7 ते सकाळी 7 पर्यंत वाहन संचार निषेध करून जिल्हाधिकारी मुल्लई मोगिलान हेमी आदेश केला. जोयडा कारवार राज्य महामार्ग 80 घाटाचेर पावसा लागून डोंगर कोसळते आसा. तेजेर मोटार कायदो 1991 सेक्शन 115 प्रकार वाहन संचार निषेध केला. सांजेर 7 नंतर सकाळी 7 पर्यंत ह्या रस्त्यार वाहन संचार करूंक अवकाश ना. येल्लापूर अंकोला कुमटा मार्गान जोयडा किंवा बेळगाव येतल्या वचूंक पर्याय मार्ग दाखोवन दिला. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.